भुरग्या भोगतीन सोमल्या गोंयांत करून येता, विस्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका, आत्म्यान सोतान बापा बोसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयची मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आल्बिनो सांताना कॉस्मे वालीस ह्या आमच्या भावा पासत जो कालच्या दिसाक सोंपून गेला. ताका सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवंडी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आनुसेसांव रॉड्रिगीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिकाय सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. वेनन्सिया लुड्स मेंडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच बर्विन कार्डोजो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन इंडियन क्रिस्टियन डे म्हणजे आमच्या भारतान हो आतां पयलेच फावटी सुरू केला. आयज बाग्योन तोमासाचे परबे दिसाक जो भारतांत आयलोलो आनी भारतांत मेलो. खेरीत भाशेन सगळे तरेचे क्रिस्तांव जे आमच्या भारतांत आसात ते एक जावपाक आनीक सगळ्या क्रिस्तांवपणाचो दीस आयज आमच्या भारतांत मनयतात. जाल्यार सगळ्या पासत मागुया आनीक ज्यो सवलती आमकां आमच्या संविधानान आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान मेळपाक जाय त्यो सगळ्यो आमकां फावो जावंक आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. जी कोण बरी नात तांचे पासत, बरी करतल्यांची सेवा करतात तांचे पासत, आमच्या सरकारा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबा भयणो, आज पवित्र सभा बाग्योन तोमास ह्या दोन दुताची दोबाजीक परब समोरुंता. आमचे इंडियेक ही महापरब आमी समोरुंता. खेरीत भाशेन हो दोन दूत 2000 फाटीं 52 AD ह्या वर्सांत आमचे इंडियेंत आयलो आनी 72 AD ह्या वर्सांत तो सोंपलो. खेरीत भाशेन आमकां ताणें ह्या इंडियेंत जेजूचें खेरीत आमकां ताणें भावार्थ परगटलो. जेजून ताका खेरीत आपूण भियेलो. जेजू पुनर्जिवन जालो. हे जेजूक अणभवूंक ताणें धोकोस घेतलो आनी आपल्या जिवितान रोग साक्षी कसो तो सोंपलो. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना भोव करून इंडियेंत आमी म्हणटा आमचे क्रिस्तांव धर्म आतांचो. क्रिस्तांव धर्म पुर्तुगेजान हाडलेलो, क्रिस्तांव धर्म ब्रिटीश सरकारान हाडलेलो अशें न्हय बाबा भयणो. आमचो क्रिस्तांव धर्म 2000 शेंकडे आदींच आमचे इंडियेक आसलेलो. म्हणटकूच ह्या बाग्योंतान सगळे वाटेन आपलें जिवीत खर्चिलें आनी जेजू खातीर तो मारतीर कसो मेलो. जेजूचेर दुबावलो. जेजून ताका म्हणलें दुबाव नाका पूण बाबार्थ दवर. हो बाबार्थ ताणें तीरपणी अणभवलो आनी सांबाळलो आनी आपल्या जिवितान तो दाखोड केलो. हेंच आमचे जिवितान आमी करूंक ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोले मागून म्हणुया. हांव पातकी सूर पुद्रिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागून सदांचाक वारमरी सगळे दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. देवाची तुस देवाची मोहिमा हे वेळार आमी गावया. मोहिमा देवा उसोली आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सोगीच्या राया सर्वोद्वेला देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या दोन वासो आमी तुका मागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या वेल्या सुता सोम्या देवा देवाचे संसाराचे वापरता आमची जागृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगता देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू येशू एकलोच तू प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्योन दोमदुता तोमासाच्या पूर्वी दिसा हे आमचे प्रार्थोन दुईन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळसा उगड आनी बाबार्थार दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बाबार सांबाळ. अशें भाग्योन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदांच ओळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता सासणाच्या सासना. जेरेमायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियोव नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो
सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट कोलात. परतून म्हणुया. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट कोलात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सोर्वोय पोरजानो लावेक नावाडात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ओचोर मोगाची ताची तीर खुशी. दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. भाग्योत पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटीवेलें वाचो. भाव भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताच्या आनी प्रवाद्याच्या बुनयादीर बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोणशा संदीचो फातोर. तोच हें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवें आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घोर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा परमळे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोडो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेसू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेसून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आसतना आमचे इंडियेक 10 वर्सां पर्यंत येशू भक्ती दिवस
अशें समरुंबूंक आमचे सगळे इंडियेचे क्रिस्तांव फुडें सरल्यात आनी आमी सगळे इंडियेंत आसलेली क्रिस्तांवां एकठांय जावची अशें किरीत भाशेन आमचें मौन जालें देखून एक अधिकारी मुखार सरून तांणी हो निर्णय घेतलो आनी येशू भक्ती दिवस आसतान समोरुमचो किरीत भाशेन बागेवन तोमासाच्या ह्या परबे दिसा आमी उगडास करून समोरुमचो म्हणून आमकां निर्णय घेवंक तांणी मागलें. बाबा भयणीनो, 52 AD ह्या वर्साक बागेवन तोमास इंडियेक आयलो. जेजू तो किरीत भाशेन दुबावलो कित्याक जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण शिसांनी परगोटलें तेन्ना तोमासान म्हणलें ही ताची उतरां ताच्या गावे आसात थंय आनी ताका खिळे मारलेले थंय हांव म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. दाखवेल ताचे सवे आसले, सोरो तो काडटालो म्हणटच ही वॉज अ वायन प्रेसर. आनी जेजूक तो बरो ओळखून जाणा आसलो. जेजू आपूण मरतलो आनी 3 दिसांनी पुनर्जीवन जातलो, हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी आपूण नव्यान बांदतलो हाचो अर्थ घडीक ताका सारको समजूंक ना. पूण जेजू पुनर्जीवन जावन ताचे मुखार उबो जालो तेन्ना सगळोच ताचो दुबाव पयस जालो आनी बाबार ताचो परतून नव्यान जिवन जालो. भक्तिवंत फुलटनशीन आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, जेजूची जंय कूस विणलेली थंय बागेवन तोमासान हात लायलो. ही हॅड द ऑडेसिटी टू टच इट एंड ही इंडीड टच्ड इट. बाबा भयणीनो, एक कूस जंय रगत आनी उदक व्हांवलेलें थंय तोमासान आपलो हात लायलो आनी जेजूचे निर्मोळ काळीज ताणें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवलो. इतलो ताणें अणभवलो की ताचो भावार्थ परतून नव्यान जिवन जालो. आपली नवसरणी ताणें केली आनी ह्या भावार्था खातीर इंडियेक जेन्ना तो आयलो आपलें जिवीत ताणें खर्चिलें आनी 72 AD ह्या वर्साक मार्तीर रॉक साक्षी कसो तो मेलो. बाबा भयणीनो, ह्या भाग्यवंतान आपलें जिवीत जेजूचेर पातयेवन दवरलें. जंय इतलो तो पयस रोमा शारांतान इतलो पयस तो आयलो, दणवण ताणें केली आपल्या जिवितान. आपलो भावार्थ जो ताका मेळ्ळलो पुनर्जीवन जेजूक, तो पुनर्जीवन जेजूक परगटूंक तो फाटीं सरलो ना. ह्याच पुनर्जीवन जेजूक तो किरीत भाशेन विस्वाशी रावला. आपल्या जिवितान ताका परगटूंक तो हांकड्यूंक ना. आपल्या जिवितान हे जेजूक ताणें अणभवलो, हे जेजूक ताणें आपल्या जिविताचो मास केलो आनी सगळे आख्खे इंडियेचे परजेक परगटूंक तो बाबा भयणीनो खर्चिलो आपलो जीव आनी मार्तीर कसो मेलो. ह्या भाग्यवंताची देख आज आमी घेतना तुका आनी म्हाका किरीत भाशेन एक शिकवण आसा बाबा भयणीनो. कसली शिकवण आमकां? जेजू पुनर्जीवन जावन तुका आनी म्हाका दैवीक जिवीत दिवंक वावुरलो आनी आपलें जिवीत बापाक भेटयनासतना सगळ्यांक आमकां परतून देवाची भुरगीं केली. आज मागण्या वरवीं आमी दर दिसाक 7 साक्रमेंतांत आसलेल्या जिवन जेजूक बाबा भयणीनो अणभवता. दर दिसाक मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी क्रिस्त प्रसाद आमच्या ताटार आमी हाताच्या ताटार आमी घेता तेन्ना हो पुनर्जीवन जेजू आमच्या काळजांत येता. पुनर्जीवन जेजूक अणभवूंक आमकां हें भाग जेजून फावो केलें. दर दिसाक मिसाची भेट आमी समोर उमताना हो जेजू आमच्या काळजांत येता. जायते आमचे बाबा भयणां म्हणटात, कित्याक आमी हातीर घेवचो जेजू? कित्याक तोमासान आपल्या ओन भावार्थ्या उद्देशी जेजूक अणभवलो. तोमासान आपलो भावार्थ नवसरलो. तोमासान आपलें जिवीत जें दुबावाचें आसलें तें परतून ताणें भावार्थाचें केलें. तोमासान आपल्या जिविताची नवसरणी केली. मिसाचे भेटेंत आमी जेन्ना हांगासर देव मंदिरांत येता तेन्ना बाबा भयणीनो आमी जेजूक आमच्या हाताच्या ताटार घेता. कितें जायत आमी अणभवता? पुनर्जीवन जाल्लो कम्युनियाच्या रुपान आमच्या हातांनी तोच जेजू येता. हो जेजू आमकां आमचें जिवीत
परतून एकदां नवसरूंक उलो मारता. ओ जेजू आमकां आमचें जिवीत नवसरलेलें जावन दुसऱ्यां खातीर हें करचूंक आमकां उलो मारता. ओ जेजू आमकां एक आव्हान दिता, वचात ही बरी खबर दुसऱ्यांक सांगात, वचात दुसऱ्यांची सेवा करात, वचात दुसऱ्यांक तुमी गोवाय जावात, वचात आनी दुसऱ्यांक म्हजें शीस कशें करूंक तुमी वावरात. आसात काय आमी तयार? आमकां एक विचार आयचे दिसा. आमचे इंडियेक बाबा भयणीनो, आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांवांक बाबा भयणीनो आडीचे क्रिस्तांव अशें परगडटात. म्हणटात की दुसऱ्यांनी आमकां हो धर्म दिलो, जावं ते ब्रिटीश सरकारान जावं ते पुर्तुगेज सरकारान आमकां धर्म दिलो. अशें न्हय बाबा भयणी. 2000 शेकडे आदीं आमचे इंडियेक बाबा भयणीनो बाग्योन थॉमास ह्या धर्मदुतान ही परगटणी केली. 52 AD बाबा भयणीनो किरीत भाशेन तो इंडियेक आयलो आनी धर्म ताणें परगटलो. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ताणें परगटलो. म्हणटकूच क्रिस्तांवांचो धर्म आज कालचो न्हय भाव. 2000 शेकडे आदीं हो क्रिस्तांवांचो धर्म आमचे इंडियेक आयलो. म्हणटच आमी गोरवान बरोवंक न्हय बाबा भयणीनो, पूण खालतिकायेन जेजूक आमच्या ह्या देशांत आमी उणभवलो म्हूण आमी देवाक आर्गां दिवया. आज जेजू सगळ्यांच्या कानार, आज जेजू सगळ्यांच्या काळजान, आज जेजू सगळ्यांच्या गोराब्यान जिवंक सोदता. पूण जायते फावटी आमच्या ह्या शेडेमोळ्याक लागून घडयेक हो जेजू दुसऱ्यांक पावना. आमच्या वायट कर्तुबांक लागून, आमचे घडयेक दुसऱ्या सांगपाचें घडयेक धोरण बरे तरेन जावंक ना. आमची जिविताची देख जावंक ना. आमी घडयेक एक बरें उदाहरण दुसऱ्यांक जावंक ना. बाबार्थाचे नमुने आमी जावया. बाग्योन थॉमासान जेजूक उणभवलो आनी जेजून ताका काय बरें म्हणलें, दुबाव धरिना काय, पूण बाबार्थ धर. हो बाबार्थ तो जियेलो. बाबार्था खातीर आमी बाबा भयण दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता. बाबार्था वरवीं आमी बाबा दर दिसाक देवाचें उतर आमी वाचता. बाबार्था वरवीं बाबा भयणीनो दर दिसाक आमी एकामेकाच्या संबंदान जियेता. बाबार्था वरवीं आमचे मोदें क्रिस्तांवां मोदें भावपण आसा म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखोड करुया. ह्या बाबार्था उद्देशी आमी अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक बरी देख जावया. अदीक आनी अदीक आमचो बाबार जीव धरूंक जाता तितले उपाय आमी घेवया. आनी बाग्योन थॉमासा भाशेन आमी सदांकाल जेजू खातीर ताचें राज विस्तारूंक आमी मागुया. बाबा भयणीनो, सोंपलेल्या आल्बीन ह्या आमच्या बाबा खातीर आज आमी किरीत भाशेन मागता. आपल्या जिवितान ताणें दुसऱ्यांची सेवा करूंक खूब वावुरलो. आपल्या जिवितान जायते जाणांक बाबा भयणी ताणें मजत केली. आज ह्या आमच्या बाबा खातीर आमी मागतना देवान ताका सुर्गीची दारां उगडून सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख ताका फावो कर म्हूण ताचे खातीर मागुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सूर पुदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुजणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सामावलो, आंकवार मरितान सोरमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका गुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुदवेदार देव बापाच्या सुव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकेचे बोगसणे, कुडीचें जिवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Colpati
गोवाच्यो गुण्यो आमी उदकाचे तेबे आमी जेजूचे सादे आमी जेजूचे सादे आमी मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदूता भाग्योन तोमासा वरवीं जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवासता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर दुबावाचे जोयत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबाड जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे पोरमोणे जिवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता सोम्या जेजू आमचे क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पुवीत बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाड्यान सुताय आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उच्चा आनी सर्गीची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताचे बुनयादीर तीर आनी गोड बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुजी.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराची हें रोगोत पातकाचे बोगसुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuia. Jesu melo, Jesu জীবন সালা, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu জীবন সালা, Jesu nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा विलिपनेरी आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा अल्बिनाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन बेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती सपुती बागयून सुसे बागयून तोमास बागयून धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोर दिसाक आमचो भावार्थ आमी नव्यान जिवंत करूंक आनी जेजून आमकां गवाय जावूंक सगल्यांक आमंत्रण केलां जाल्यार आमी आमचे जिविताचे चालींत आनी देखीन ताका गवाय जावंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयला. ह्या प्रार्थनान आमी किरीत भाशेन आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता अशें आमी म्हणटा. तर हेंच प्रार्थना परतून एकदां खतखत्यान आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जी येता रासूर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर.
देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. दुबाव नाका पूण बावाड दवर. वस्त चिसू ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुजे हात लागीं हाड आनी मोचे कुशीत घाल आनी खिड्यांनी केल्ले गाय पोळे. आनीक दुबाव नाका पूण बावाड दवर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पोळे नासतना बावाड दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत म्हूण बावाड तोडकून आमी तुका दिनवासता. बागेवन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपोटी जिणेंत आमचो बावाड खरो म्हूण कोरनायेन दाखोवंक आमकां बोर दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुनियात बाबार्थाचे नमुणे जावं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. फाल्यां आयतार म्हणटूच फाल्यां एकूच मीस 7:30 वाजता सकाळीं जातलें. तुझे सागाती
हे